से सुनकर मिलता है। किधर से है तू? गांव किधर है तेरा? गांव किधर है तेरा? कर्नाटक पड़ रहा हूँ। कर्नाटक। हाँ, किधर से है? गांव किधर है? कर्नाटका। परमिशन लेता है इधर पंचायत से बेचने के लिए? हाँ। किधर से है? हाँ, शिमला। गांव किधर है तेरा? कर्नाटक का। गांव किधर? गांव कर्नाटक तू? राव रे पळय आता आमचे प्लेसीर आम्ही किती करपाचें? तुम्ही येता तुम्ही सगळे हे करता आमचे नुस्तें आम्ही किती करपाचें? हां तुमकां पयरूय सांगलेलें मरे हांवें तुमगेलो तो पल्सर घेवन येता तुमच्या कडेन एकटो तेका सांगलेलें हांवें। तेरा गांव किधर है? हुबली। हुबली का है। हाँ। भाई किधर का है तू? गांव किधर है तेरा? तेरा? हाँ, इधर नहीं। गांव किधर है? इधर रुकता है तू? इधर रुकता ना मैं। हाँ, गांव किधर है तेरा? गांव किधर है? अंगा जो फरक झाला हाँ, अंगा जो जाता काम नाम मस्ती हाँ। किधर का है तू? हाँ, इलार नहीं रे। गांव किधर है? गांव किधर है तेरा? कर्नाटक का। किधर का है तू? ना किधर का है तू? गांव किधर है? तू पंचायत का सोपा लेता है इधर? दिखा स्लिप दिखा। नहीं स्लिप दिखा रे। हाँ चल। आम्ही 1-1.5 महिनो जालो एक लेटर केल्ले आमची हांगाली ग्रामपंचायत आसा आदोशी मंडूर ग्रामपंचायत हेका आमी एक लेटर केल्ले की जे मायग्रंट जे वेंडर आसा मायग्रंट हांगा भितर खुबशे मायग्रंट भोंवता फिश नुस्तें आसा ते नुस्तें विकूंक भोंवता सगळे अरावंड 12 जाण मायग्रंट हांगा भितर आख्खे दोंगरेर आदोशे मंडूर हांगा भोंवता आनी ते जेन्ना भोंवता ते विकूंक भोंवता तेन्ना आमचे जे स्थानीक जे नुस्तेकार आसा नुस्तेकार भाव आसा जो बाकीचे खंयचे हे आसा तांकां खंय ना खंय त्रास जाता तांकां खंय ना खंय गिरायक जायना कित्याक ते सगळे कडेन भोंवन ते 12 जाण भोंवता आनी डिफरंट कडले कोण चिंबलाच्यान येता आनी खंयच्यान येता सगळे कडेन येवन आमचे गोंयकाराचे जे गिरायक आसा ते खावन उडयतात। आयज आमचे गोंयकार भाव जे फुडें सरलेले नुस्तें विकपाक खुबशे भाव जे बेकार आसले त्या कारणाक लागून फुडें सरलेले आपणाच्या बोल्सांचे पयशे घातलेले नुस्तें हाडलेले आनी ते नुस्तें हाडून बसून तेंचे खपना कारणान त्या कारणाक लागून तेंच्यांनी आयज नुस्तें विकपाचें बंद केल्लें आसा। सद्याची अशी परिस्थिती आसा कोविडाक लागून गोंयकार खंय ना खंय गोंयकारा कडेन पयसो ना आनी त्याच पद्दतीन आयज जे मायग्रंट आसा भायले आसा ते येवन आपणाक सगळो धंदो हांगा सांठोवन दवरिल्लो आसा। जेन्ना आमी हांगासले सरपंच पंचायतीन आमी रिक्वेस्ट केले मात अजून पर्यंत जे पंचायतीन ग्रामपंचायतीन अजून पर्यंत कांयच एक्शन घेतलेली ना हे जे मायग्रंटांक स्टॉप करपाची कांयच एक्शन घेतलेली ना सद्याक जो सोपो आसा तो सोपो वचून घेयना अशें पासून म्हणूंक शकना की सोप्याक लागून आमी हे स्टॉप केल्ले आसा म्हणून की लायक तांकां आमी घेता भितर म्हणून आनी जेन्ना तुमी सोप्याक लागून पासून म्हणटा हो सोपो कित्याक लागून आसा गांवच्या भल्याक लागून आयज गांवचे भुरगे समज हांगा नुस्तें विकता आनी तेंचे खंय ना खंय इन्कम सोर्स जनरेट जाता जावं आनी कितें विकता आनी तेंचो इन्कम सोर्स जनरेट जाता नाजाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा पंचायतीक कितें कमी पडलां सो पंचायतीन अशें चिंतपाक जायना की डेव्हलपमेंटाक लागून आनी कित्याक लागून आमी सोपो घेता म्हणून सोपो तुमी गांवच्या भुरग्यांक लागून घेता गांवचे प्रजेक लागून घेता आनी प्रजा तुमकां जो टॅक्स आसा तो हांगा पे करता। आयज भुरग्यांची स्थिती बरी ना आयज खरेंच तेंचे कडेन पयशे ना त्या कारणाक लागून ते आयज भायर सरल्या खंय चोरपाक वचोंक ना ते आपणाक धंदो करता आपूण खंय ना खंय नुस्तें विकता आनी जेन्ना हे मायग्रंट येता सगळे आयज कसले क्रायम एक्टिविटीज चालू जाल्ले आसा ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा कितें क्रायम एक्टिविटीज चालू आसा आयज कोणाक खबर ना कोण येता आनी कोण वयता ते आसा कोणाची घर बंद आसा कितें आसा सगळे चॅक करता आनी मागीर ते चोरयो डकैती सगळे चालू जाता तेंचे रेप चालू जाता ड्रग डिलिंग चालू जाता सगळे चालू जाता हे सगळ्याक पळयलां आमी सो हांव परत एकदां मागता आमचे पंचायती कडेन की हेंकां तुमी स्टॉप करपाचे नाजाल्यार आमी हांगा तांकां येवपाक दिवपाचें ना कित्याक चड जाल्लें आसा आयज आमच्या भुरग्यांक हांगा कांयच चान्स ना आयज भुरग्यांक कितें धंदो करूंक सोदना तांकां कांयच चान्सूच ना सो हांव पंचायती कडेन मागता की तुमी जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची 1.5 म्हयनो जालो आमी परत पंचायती कडेन वयतले परत तांकां लेटर करतले आनी तांकां सांगतले आनी बिडिओनी लेटर करतले।